जय शिवराय। हांव केतन राजेंद्र शिरोडकर, सचिव हिंदवी स्वराज संघटना। आमची ही 10वी रॅली जी जावन आसा महारथ यात्रा ह्या वर्सा 19 फेब्रुवारी आमी मोठ्या प्रमाणात करतले। सो हांव सगळे शिवभक्तांक लागीं मागता सगळे शिवप्रेमींनी येवन ही मोठी सहकार्य घेवचो हितून। ही आमची रथयात्रा सुरू जातली महाराजाच्या किल्ल्या वयल्यान, सो ती फर्मागुडी। सो किल्ल्या वयल्यान आमी चालू करतले। तशेंच आमी न्यू बस स्टँड आसा आमचो KTC बस स्टँड, थंय वयतली। थंयच्यान मागीर साफा मस्जिद तो फ्लायओव्हर देवन तेजो सर्वीस रोड घेवन आमी नागा मस्जिदान भितर सरतले। सो नागा मस्जिदांतल्यान मागीर आमी ती तशीच पंचायती कडल्यान घेवन कुट्टी काडटले। कुट्टीच्यान मागीर डायरेक्ट मार्केट आनी काबार जातली ती आमची रॅली डायरेक्ट हेच्या कडेन बस स्टँडार जरेश्वर देवळा कडेन। कितल्यांक सुमार स्टार्ट जातली? आमी टायम असो येना, बट 3 सुमार आमी जवळ जवळ स्टार्ट करपाचें चिंतलां, कित्याक ते ट्रॅफिक मातशें कंजेशन जाता। तेज्या खातीर मातशें आमी बेगीन चालू करतले की ट्रॅफिकाकूय त्रास ना जावचे म्हणून। सो अंदू नवीन अशें कितें केल्लें आसात? आमी मुर्ती हाडल्या शिवाजी महाराजाची। आमकां ताका हातभार लायल्लो दीप नायक आनी प्रवीण नायकान। ओके, तेंच्या हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी ती न्यू आहा ते। आनी आमी एक डिसिजन घेतला की ह्या फावटी बायक मॉडिफाय बायक आहा तांकां मातशें सायडीक रावपाक हे करतात, जे अवॉइड करतले। कोणा मॉडिफाय गाडयो घेवन येवचे न्हू म्हणून। ज्यो रॅली घेता आमी सगळ्यां कडेन मागता की कोणेच तांकां त्रास करपाचें ना। ही आमची मना कायद्याची तुमकां सगळ्यांक विनंती। एक 10,000च्या वयर लोक असतात आमचे जे शिवभक्त। टायमिंग लिमिट आसा? एक आमी ह्या वर्सा अशें चिंतलें की 10 म्हटल्यार आमी हे सगळें सोंपोवपाचें। ओके, आनी सपोज जर मॉडिफाय सायलेन्सर गाडयो जर येयल्यो आसत जाल्यार मागीर तुमी तेजेर कितें? जे पुलिसांनी आमकां वर्सान वर्स आमी कितें करतात, आमी पुलीस आपलें काम बरें करून येयल्ले आसा आनी आमकां बरो सहकार्य करता। सो ह्या फावटी बीन आमकां पुलिसां कडेन आमचें उलोवप चालू आसा की जर अशें कोणी तुमकां दिसलें जाल्यार ते तेंचे हितून ते पळयतले। कशें आसा की आमी नॉयज पोल्युशनूय इतलो करूंक शकना, स्पेशली कित्याक स्पीकर बीन आमी लायतात, बट ते एक डेसिबल्साचें हितून आसता। नॉर्मली आमी इतले हें करना। सो बायक्साचें कितें जाता, खुबशे लोकांक त्रास जाता आनी कंप्लेन्स आसता, म्हणून त्या खातीर आमी मातशें एवॉयड करता। आमचे आसा, आमचे खुबशे व्हॉलंटियर्स आसा। आमच्या 1000 व्हॉलंटियर आहा आमचे ऑलरेडी आमच्या ग्रुपान लागले आहा। गेले कांय वर्सां मॉडिफायड बायकाचे दर वर्सा रॅली येता पळय तेंचे केसीस फायल जाता। ह्या वर्सा कितें जावपाक? हय, ते आमी पुलिसांक हे केल्ले तेंच्यांनी सांगले आसतना आमी आमच्या तरी आमी सांगता की मॉडिफायड ज्यो बायक आहा त्यो प्लीज एवॉयड करा, तर दुसऱ्यांक कोणाक त्रास जावचो नाका। ओके, खंय तरी मागीर एकदां अश्यो गजाली घडटा की तुमी सांगता आनी मागीर पुलिसांनी जेन्ना चलन दिवपाक स्टार्ट केलें म्हणटकीर मागीर तुमी बी भितर पडटा? ना ना ना, आमी तितून पुलिसांक फ्री हँड सपोर्ट जाले एका फावटी, कित्याक आमकां ती मॉडिफाय बायक आमचो नाका, हे रॅलीक नाका। मेन म्हळ्यार लोकांक त्रास जाता भरपूर। सो आमकां ती मॉडिफाय बायक चड करून आमी एवॉयड करपाक सोदता। ओके, हांव सली नायक, प्रेसिडेंट हिंदवी स्वराज संघटना। आनी हांव मागता सगळ्या शिवप्रेमी कडेन की तेणी आमकां ही 10वी रथयात्रा आमकां फूल सक्सेसफूल करपाक सपोर्ट करपाचो हे सगळे शिवप्रेमी कडेन मागता, सगळ्या लोकां कडेन मागता। ओके, चालू आहा त्या कारणान थंयसर आमी ते चड वत आनी इव्हेंट काय थंयसर दवरूं ना। दर वर्सा प्रॉब्लेम जाता की फर्मागुडी टू जे कदंबा बस स्टँड ट्रॅफिक जाम जाता। सो तुमी बेगीन येवपाक ट्राय करतले? हय, आमी जाता तितलो आमी आमची तरी फास्ट हे करता। हायवे तुमी हय, जाता तितले आमी बेगीन कवर अप करपाक येता। ढोलताशा पथक बी तशें कितें आसा? हय, आसतलें। आनी हे वर्सा आमचे मेन म्हणल्यार एक बरो आमी ढोलताशा पथक तो आमकां परफॉर्म करतलो।
आफ्टर शिवजयंती रॅली काबार बस स्टँडार परफॉर्म करतलो तो सगळ्यांनी ताचो लाभ घेवचो अशें आमकां दिसता सगळ्यांक. ओके. सगळ्यांनी लास्ट एकूच जे आमकां ह्या रॅलीक कोणे कोणे डोनेशन दिलां आनी कोणे हेल्प केलां तेंच्या सगळ्यांचे हांव मना काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तेंकां लागून ही रॅली सक्सेस जाता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.